सुरुवातीची गायन आम्ही गाऊया. देवा तू आमचो रूम A11 पान 5 A11 पेज 5. Żywo, dziwi tuka bedonida, Deva tuam zoro, tuka bosu bolugeta, Deva tuam zo żywo, dziwi tuka bedonida, Papa Buddha Gatmea. Papa Buddha Gatmea, Pondon moi masasna. Papa Buddha Gatmea, Pondon moi masasna. Papa Buddha Gatmea, Pondon moi masasna. बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मरून जीवन जाल्ल्या आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आयज आमच्या महादोम प्रांतान आमी नॅचरल फॅमिली प्लॅनिंग व सोयंबा पोरमोणे कुटुंब येवजण प्रचाराचो आयतार समारंभता. नॅचरल फॅमिली प्लॅनिंग म्हणल्यार देवा सांगाता लोकणीक मोगाची समारंभणी न्हंय आड वचप. आयज सेवादोन बरी मनशां आपल्या बापाच्या राज्यान सुर्या वरी पोरजोळटली म्हूण आमकां स्पश्ट करता. घोव बायलेन आपल्या लोकणीक जिवितान भोव करून गोडटात आनीक भुरग्यांक सोलमांक हाडूंक आनी भुरग्यां मोदें ओंतो दवरूंक आयज पवित्र सभा केरीत भाशेन उलो मारता. तर सेवा धर्मांतल्यान देवाचो संदेश आयकून आनी जिवितान पाळून लोक जालोल्यांनी आपल्या संस्कारीक जिविताक विस्वाशी रावूंक बापाची कृपा ह्या मिसान मागुया. भयणी भावांनो, सादे काळांतलो 16वो आयतार आयज आमी समारंभता आनी ह्या दिसाक आमी देवाचें बरेपण ओळखून देव बरो आनी आमकां एक एकल्याक आपले बरेपणान भरता म्हूण मानून घेवन तेंच बरेपण दुसऱ्यांक वांटूंक आमी नेर न्हय पूण बरें बी जावंक आज हो सेवाधर्म आमकां उलो मारता. मागुया मिसांत देवाची कृपा आमकां. आमी चुकल्या जायते फावटी आमी नीर जावन संवसारांत जायते आमच्या मना काळजांतल्यान वायट उपजयलां आनी शिंपडायलां. तें मनान धरून हे मिसाचे सुरवातेक देवा आनी एकामेका लागीं बोगसणी मागुया. हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे बसत भाग्यन सदांच वार मारीक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सरपदवेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन.
संसारी महिमा देवा उत्सर्गी आणि शांती दाजायचा संसारी सर्वेश्वरा देवा स्वर्गीच्या राया सोपुदिदा देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका आदिवासा तुझ्या दोन वैभवापासून आम्ही तुका वागणता महिमा देवा उत्सर्गी आणि शांती दाजायच्या संसारी महिमा देवा उत्सर्गी आणि शांती दाजायच्या संसारी सोम्या जेजू ख्रिस्ता बाबाच्या एकाच पुता सोम्या देवा देवाचे शेडे तू संसाराचे पाप काटाय आमची काकूत तू बाबाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागे ऐकून घे महिमा देवा उत्सर्गी आणि शांती दाजायच्या संसारी महिमा देवा उत्सर्गी आणि शांती दाजायच्या संसारी कित्याक पवित्रात्म्या सांगती देव बापाचे मोहिमे जेजू ख्रिस्ता eklosu bovi eklosu isvor eklosu bol mesvor eklosu bovi eklosu isvor eklosu bol mesvor महिमा देवा उत्सर्गी आणि शांती दाजायच्या संसारी महिमा देवा उत्सर्गी आणि शांती दाजायच्या संसारी प्रार्थुया एक घडयो गीस रावन आमचे मनांतली खरीच मागणी बापाक उबारुया आज आपलो वाडदीस समारंभ केल्या पासून मागुया आपलो काजराचो दीस मनयतल्या पासून मागुया आमची भाव भयणां जायतीं हॉस्पिटलांनी आसात कश्ट होतात पिडींत आसात तांकां पिकोवणी मागुया आमची भाव भयणां मरून गेल्यांत तांकां सासणाचो विसव सासणाची शांती दी म्हूण मागुया आनी पिडा जी आमकां सगल्यांक पिरांत हाडटा ही पिडेंतली आमकां मेकळी कर पिडा जालेल्यांक बेगोबेग पेकोवणी दिवन बरी कर म्हूण मागुया आनी आमी सगल्यांक राख आनी सांबाळ म्हूण ह्या मिसा बेटींतल्यान बापाक ही मागणी उबारुया कोणवळ्या बाप्पा तुज्या भुरग्यांचेर दयाळ दिश्ट घाल तुजे कुरपेच्या देण्यांनी तांकां उदीक उदीक बोर भावार्थान बरवशान आनी मोगान तांकां उर्बेवंत कर आनी तुज्यो आज्ञा सदांच पाळूंक तांकां थीर आनी जागृत करून दवर हे आमी मागता आमचे सुमियाचे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या ससनांक आमेन.
जाणवायेच्या पुस्तका वेलें वाचप. सगळ्या वस्तूंचो सांबाळ करपी तुजे भायर आनीक दुसरो देव ना. तुवें ओनीत करूंक नाय म्हूण दुसऱ्या खंयच्याच देवाक तुवें हिशोब दिवची गरज ना. तुजे नितीच्या मुळाक आसा घोटाय. तूं सर्वां जोगटांचेर रायपण चलयताय तें तुका सर्वांताय दुलोब बोलो करता. तुजें सोर पदवेदारपण मानून तूं तुजें बोड दाखयताय. तुका ओळखून घेनात तांची उर्मोटाय तूं तांच्या तोंडार मारताय. पूण तुका इतलें बोड आसून तूं दुलोबायेन नीत करताय. भरपूर मधुरायेन तूं आमकां चलयताय. तुका खुशी आसल्यार पुरो जाय तें करूंक तुका पदवी आसा. अशें करून प्रमाणीक मनीस पेल्या थंय कसो मनशाळो जावचो हें तुवें तुजे परशेक शिकयलाय. आनी पातक केल्यार पातकाची खोंत तूं दिताय म्हूण तुज्या भुरग्यांक तुवें भरवंसो दिलोय. देवाचें उतोरें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. तूं सायबा दुलोब आनी कोणवाडो म्हणुया. तूं सायबा दुलोब आनी कोणवाडो. कितलो म्हूण तूं दुलोब सायबा. कोणूय उलो मारीत जाल्यार माय मोगान ताका पावताय. म्हज्या मागण्यांक कान दी सायबा. उलो म्हजे विनंतीचो आयकून तूं घे सर्वेस्परा. जबाब. तूं सायबा दुलोब आनी कोणवाडो. तुका नोमान करच्याक सायबा सगळीं राष्ट्रां येतलीं आतां. तुज्या नांवाक भोवमान दितलीं कित्याक तूं थोर सर्वेस्परा. तुज्यो कोरन्यो अजापांच्यो तुजे बगोर आनीक देव ना. जबाब. तूं सायबा दुलोब आनी कोणवाडो. सायबा तूं देव काकुतीचो रोखडोच आमचेर जोडून येनाय. मोग विस्वास तुज्या काळजांत म्हाका पोडे कोर चुरचुरे. तुज्या बोडान गोट कोर म्हाका चाकोरणीच्या पुताक निवार. जबाब. तूं सायबा दुलोब आनी कोणवाडो. भागयोन पावलून रोमकारांक बरयलेली चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, आत्मो आमचे ओस्कोतायेच्या आदाराक येता. तोर फावो ते भाशेन कितें मागचें तें आमी नकळो देखून उतरांनी उच्चारूंक जायना तसले हास्कार सुस्कार सोडून आत्मो आमचे खातीर आपुणूच विनोद करता. काळजां तपासून वळखता तो देव आत्मो कितें मागता तें बरें जाणो. कित्याक देवाचे कुशे प्रमाणे तो पवित्र केल्ल्या पासत विनोती करता. देवाचें उतर हें. देवाचे ओळखकार. गायन गावया B8 5:24 पयलो आनी दुसरो श्लोक. B8 पेज 24. Gesù, naroga tu swartu, andava paši pavuke. Alleluja.
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुमया. जेजून आनीक एक ओपार लोकांक घाली. आपल्या शेतांत बरें बी ओपलेल्या एका मनशा परी सर्गीचें राज. सगळीं न्हिदलेलीं आसतना ताचो दुस्मान आयलो आनी गोवा मदें नेर वोंपून गेलो. शेत वाडोवन कोणसांयतोच नेरूय दिश्टी पडलो. गोराच्या वावराड्यांनी दुनिया कडेन वचून अशें म्हळें, दुनिया तुज्या शेतांत तुवें बरें बी ओपलेलें न्हय, तर तातूंत नेर खंयचो आयलो? ताणें अशी जाप दिली. हें दुस्मानान केल्लें काम. चाकरांनी दुनियाक विचारलें, आमी वचून शेत नोंडलेलें तुका जाय? ताणें जबाब दिलो, नाका. नेर उमटितना घडयेक तुमी त्या बराबर गंवूय उमटिशात. लुवणी येसर दोनूय बराबर वाडोवन दी आनी लुवतीत तांकां पयलो नीर एकठांय करून उज्याक लावचे खातीर तांची पेंडकुलां बांदात म्हूण, मागीर म्हजे गंव म्हजे कोड्यान भरात म्हूण हांव लुवतेल्यांक सांगतलों. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणली तुका क्रिस्ता. मोगाल भयणी भावांनो, सर्बिया व सेर्बिया गांवांत घडलेली घडणी एक दांडगे चेडूं लुसिया वेत्रूस नांवाचें आपलें जिवीत देवाक भेटोवचे खातीर कॉमेंतांत भितर सरता. आनी कॉमेंतांत नोवीस कशें आसतना 1995 वर्साक सेर्बिया गांवांतले शिपाय सर्बियन सोल्जर्स हे कॉमेंताचेर आक्रमण करतात. जबरदस्तेन ते कॉमेंतांत भितर सरतात आनी सिस्टरींक तशेंच नोवीस आसान तांकां ते तांचे आक्रमण करून तांकां जायत्यांक रेप करतात, तांची मर्याद विबाडटात, कांय जाणांक मारतात आनी सोडून वेतात कोवीन. लुसिया वेत्रूज गोरबेश जाता, प्रेग्नंट जाता आनी तें अशें म्हणटा, हांव म्हज्या भुरग्याक एकूच लिसांव शिकयतलीं, मोग. हांव म्हज्या भुरग्याक शिकयतलीं बोगसणें दिवंक. हांव म्हज्या भुरग्याक शिकयतलीं बदलो घेना जावंक. I will teach my child to love and to forgive. भयणी भावांनो, आयचें पयलें वाचप जाणवायेच्या पुस्तकांतलें वाचप आमकां देवा विशीं, देवाच्या खेरीत गुणां विशीं वळख दिता. आनी ती म्हळ्यार तो दुलोब, तो बोलो, तो कोवाळो, तो मधूर, तो बोगसण्यांचो दिव. आमी पेल्या ताय कशी मनशाळी जावची देव आमकां शिकयता. देखूनच आमी जबाब दिला आयज सायबा
तूं दुलोब आनी कोनबाळो. लुसिया बेत्रूस हें दाणगे चेडूं आमकां देवा बापाचो एक रूपकार बोलेपणान भरिल्लें. देव आमकां बोगसोणी दिता. देव आमकां मोदूर बोली जावंक आपयता आनी आपल्याचेर आक्रमण करतल्यांक लुसिया बरेपण शिपडावंक आपले दुवेक वा आपल्या भुरग्याक वाट दाखोवंक निर्णय घेता. God is active and alive today among us. आनी हेंच भाव भयणीनो आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां आयकूंक मेळटा ह्या बऱ्या बियांची वोपार आनी नेराची वोपार. बाबा भयणीनो, बरें बी आनी नेराची वोपारींतल्यान आयच्या समाजाचें चित्र आमच्या दोळ्या मुखार येता. आयच्या समाजांत बरे मनाचे मनीस आसात आनी वायट स्वभावाचे मनीस आसात. मोगाळ मनीस आसात आनी आपसुवार्थी मनीस आसात. खालती मनीस आसात, गर्वान भरलेले मनीस आसात. काळजीदार मनीस आसात, भिवकुळे मनीस आसात. उदारपणान आनी बरेपणान भरलेले आनी चामटी आनी बामटी असलेय मनीस आसात. वी फायंड in this world good and generous people, mean and miserly people. बरेपणान आनी वायटान भरिल्लो वायचो समाज. आमचे मदीं ही कोरोना व्हायरस पिडा सुरू जाली आनी वाडली तेन्ना, लॉकडावन जालें तेन्ना पुऱ्यान भियेनासतना आपल्या आनी दुसऱ्यांच्या जिवाक जायत्यांनी काळो बाजार केलो. आमच्या गोंयच्या शिमांचेर टेस्ट करिनासतना पयशे घेवन लोकांक भितर घेतले. आस्त जाली पयशांची, आमी पयशे करुया. आमचे मदें बाबा भयणीनो बरे आनी वायट मनीस आमकां दिश्टी पडटात. कितें करुया? देव आमचो बोलो मोगाळ दयाळ कोवाळो. तो आमकां वेळ दिता. आयच्या बऱ्या आनी नेराच्या वोपारींतल्यान आमचो देव सोंसणीक देव म्हूण दाखोवड जाता. वावराडी म्हणटात नेर उमटावया, भायर उडोवया, नाटक करुया, आनी दोनी म्हणटा ना, दोनूय बाराबोर वाडून दी. दोनूय बाराबोर वाडून दी. बाबा भयणीनो, बरी मनशां आसात आनी वायट स्वभावाची मनशां आसात. बरे उर्बेवंत क्रिस्ती पावार्थी आसात आनी शेडमोळे आसात. केन्ना केन्नाय इगोजेक येतले शेडमोळे ते, तांकां उर्बा ना. जायते फावटी आदीं आयताराचे मिसाक येवंक जाय म्हूण येतले शेडमोळे क्रिस्तांव. तांकां भायर उडोवया? बाबा भयणीनो ना. बरें बी देव आमच्या काळजांत वोमता. शुभ वर्तमानांत ह्या बऱ्या बियांची आनी नेराची वोपार करून ताची समजणी दिवन जेजू म्हणटा बरें बी देव वोमता. नेर देंवचार वोमता. देंवचाराचें कामूच तें. कितें करूं? बियां वोपोवंक नेराची. आनी कसलो नेर तो? Devil sows seeds of discord, division, disharmony and disunity. असलें देंवचाराचें काम. आमच्या मदें दुस्पट, आमच्या मदें डिविजन, आमच्या मदें डिसयुनिटी, हें ताचें काम. आनी हें काम भयणी भावांनो तो करीत आसा आमच्या मदें. आमच्या घरांनी गेल्यार, आमच्या वाड्यावाड्यांनी समुदायांनी गेल्यार, आमच्या गांवांत आमी नजर मारल्यार अशेंच कितें आमकां दिसता न्हय. कुटुंबांत कितली दिसहामनी, कुटुंबांत जायते फावटी कितले वेगळोचार, कितली दुस्पट, कितलो राग. देंवचारान आमच्या काळजांनी नीर गुंपला.
देव आमचे काळजांत बरें बी वोमता. समाजांत कितलें बरेंपण आसा आनी ताचे बराबर वायटूय आसा. हें देवचाराचें काम. देवचार कितें कोत्ता आमकां? डिसिव्स अस, डिवायड्स अस, डिस्करेजीस अस एंड देन डिनाउन्सीस अस. ताचें काम तें कितें करूंक? आमकां फटोवंक, आमकां नाडूंक, आमची दुस्पट करूंक, आमकां डिस्करेज करूंक आनी मागीर आमकां सोडून दिवंक. पूण देव आमकां एकठायता. देव आमकां आपले मोगान भरता. देव आमकां आपले सारकी कोंवाळो मोगाळ ते भाशेन आमी जावंक आपयता. आयज बाबा भयणीनो, आमचे मदें बरे स्वभावाचे मनीस आसात. जाय ते कितें आमच्या समाजांत बरें आसा, बरें चलता, ताचे खातीर आमी देवाक आर्गां दिवया. आमच्याय काळजांनी हें बरें बी वोंपलेलें आसा, तें बरें बी बरी पीक दिवंक आमी मागुया. पीक बरेपणाची, पीक मोगाची, पीक बोगसण्याची, पीक दयाळायेची, पीक मधूर काळजाची. वायट आनी नेर आसा तो उमटावंक न्हय, पूण तांचे खातीर आमी मागुया. आपलें जिवीत बदलून आमी देवाशी परतून येवं. जें कितें वायट समाजांत आसा ताचेर झुजूंक आमी मागुया. एक एकलो आमी लुसशे वेत्रूज ह्या तरणाटी दांडगी चेडवा भाशेन संवसारांत काळजीदार जावया. संवसाराक फुडो करुया आनी संवसारांत आसलेलो नेर आमी काडून थंय बरेंपण वोंपूंक आमचे प्रयत्न करुया. आज आमी आमच्या घरांत ही बोपारीचो नियाळ करता आसतना किरीत भाशेन मागुया, सायबा तूं दुलोब आनी कोवाळो. आमच्याय काळजा मनांत तुजी दोलोबाय आनी कोवाळाय वोत. बाबार्थाची उच्चारणी करूया. सोतमंतां देवाक, सोरपोद्वेदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या हरुसणारा आनी जेजू क्रिस्ताच्या एकल्याच पुताक आमचे सुम्या तो पवित्र आत्म्या उर्बीन उर्बीन संभालो, आंकवार मरितान जल्मलो, पोंस पिलाता कालपणे कोस सुसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोरपृथ्वीदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तांची जिवे आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करून घेतलो. सोतमंतां पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकसार, पातकांचे भोगसणे, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. भयणी भावनो, बरे काळजाची मनशां कशी देव आमकां बरेपण शिंपडावंक आपयता. आमचे काळजाच्या भांडणांतल्यान बरें तें दुसऱ्यांक दिवंक ही आमची थोडी मागणी आतां बापाक उबारुया. पवित्र सोबेच्या वडिलांनी गोरब्या सोवे केरीत उस्को दाखोवन जिविताचे मोत शिकोवंक तांकां पवित्र आत्म्याचें देणें मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूत कर. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी लोक सातोल्यांक देवाचे मांडावळी पोरमणे जिवंक, सोंपेपणां दिवंक आनी संवसारांत वस्तोली मरणाची संस्कृताय पयसावंक वावुल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दोयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूत कर. गोरबेस आसलेल्यो आवयो आपल्या भुरग्यांच्या जल्माक आशोवन रावतना तांकां शांतीताय आनी बरी भलायकी फावो जावंक आनी बरेपणी आपल्या भुरग्यांक जल्मा हाडूंक बापा लागीं मागुया. दोयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्याची
भुरग्याची मागणी आय आमची काकूत कोर फाटल्या कांय म्हयन्यांक एक नवो रोग उप्रासला आनी हाचे खातीर संवसारांत जायती उचांबोळाय भितर सरल्या. लाखांनी लोक पिडेंत आसा आनी कोश्टवता आनी 4 लोक अदीक लोक मेला. ह्या नव्या रोगाक वेगळीच उपाय निगा घेतल्यांक सोंसणीकाय आनी गोठाय, पिडेन कोश्टवतल्यांक वेगळीच पेकोवणी आनी मेलोल्यांक सासणाचें सूख फावो जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय आमची काकूत कोर सर्गीच्या मोगाळ बापा, आमची थोडी मागणी आमी तुका उबारल्यान. आमच्या मना काळजांत हे वेळार जायते कितें आमी मागचें आसा. भोव करून आमकां आनी आमच्या गोंयांत खेरीत शांती, आमच्या घरांनी जायते फावटी सुकलीं घरांत आसतना कांय उचांबोडाय गैरसमज एकामेकाचो राग दिश्टी पडटा. उदीक मोगान उदीक एकवटान दुलोबाईन आनी कोवाडाईन जिवंक आमकां शिकय. पिडीत आसलेल्या आमच्या भाव भयणांक तुजी पेकोवणी फावो कर आनी भिरांकूळ पिडेंतली आमकां सगल्यांक राख आनी सांबाळ. हे मागणी आमी करता तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. आमेन. बेटोरेंक आमी गायन गावया. उंडो तुका भेटयता C40 पान 40 आनी 5 C40 पेज 45. भयणी भावनो, ही आमची बॅच सोर पदवीदार देव बाप्पा मानता तसली जाल्यार पुरो म्हूण मागुया. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवन. सर्वेस्परा, आदी मागां वेगवेगळ्यो बोलयो तुका भेटोवंक तुजे पोरजेक तुवें फरमायलोलें तें सगळें आतां सोंपोवन जेजूच्या एकाच बलिदानांत तुवें सोंपून आयन त्यो पावयल्यो. तो जेजूचो हो योद आयज आमी तुका भक्तीन भोमता तो दोयेन तूं मानून घे. आनी जशें पुर्वी आबेलाचे देणेचेर तुवें आशिर्वाद घालय तशेंच आतां आमी जण एकल्यान केल्ली भेटोवणी पवित्र कर आनी ती आत्म्याचे सडवणीच्या फायद्याची जावं दी. हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वपदवीदार आनी सासणाचे देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो ताणें आमकां नवो जल्म जिवीत नवें. आपल्या कोश्टा मरना वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जिवनपणान जिखल्या आमा समेस्तांक जिवीत सासणेचें. आपल्या मोहिमेवंत सर्गार प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गीची. देखून सगळ्या देदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र
Sorves por tu Sorgani soca Ola tucia volevowa Usorgi tuka soeson Sorves por acinavi Geta takasoy Usorgi tuka soeson बाप्पा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची तेच परी जेवण जातच ताणें कांस घेतली तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियात म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक करोराचें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बाबरताचो गूड परगटुया जेजू मेलो जेजू जिवन जाला जेजू नव्यान येतलो बाप्पा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता अजिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काल सुका समर्पिता तुजे मुखार यो आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्वरा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवनपणाचो बोरवांचो धरून मेल्यांत ती आमच्या भावां भयणींची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची हे पवित्र मिसाचे भेटेन आपआपल्या घरांनी रावून वांटो घेतल्यांची दया कर म्हण आमी मागता आंकवार मारे देवाचे माई सांगाती तिच्या पोती भाग्योन सुजे भाग्योंत धर गुता आमचो आस्कारी भाग्योंत मिंगेल आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवीदार बाप्पा सरबंधन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक आमेन भयणी भावानो जेजू देवाचें बरें बी आमचे काळजांनी भोंवता आनी बरें फळां दिवंक आमी बरेपण शिंपडावंक तो रावता आमकां दिसा दिसपट्टी आपल्या जेवणान पोसता वायटाचेर दुस्मानांचेर आमी जैत व्हरूंक दुस्मानाचें काम नीर भोंपूंक दुस्मानाचें काम आमकां देवाच्या संबंदांतली तोडून उडोवंक दुस्मानाचें काम दुस्पोट घालूंक आज हे जेजूच्या जेवणांत वांटो घेवंक तयार जाता आसतना जेजूच्या जेवणाचे बोडान देवचाराच्या आनी दुस्मानाच्या सगळे वायटाचे जैत व्हरूंक आमकां घोटाय दी
आमकां ताळणींतली निवार आनी वाटाय म्हूण बापाक जेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान उलो मारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी वशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां तळणीत पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा, वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत तुजी संस्कार आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमचे सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो विशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोरवाकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी, पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या ससनाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दुतांक बळय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस घाल, आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयता हे सासणाच्या ससनाक. आमेन. जेजूची शांती सदांका तुमचे सोबे आसूं, तुमचे सोबे आसूं. कुशलकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. स्वर्गांतल्यान देवलेलो जीव उंडो ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. तेजे जेवणांत वांटो घेतिली आमी सुभागी. सुम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, तुजे एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. उत्मीक कुमन्यावाचे मागणे. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव उमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत या म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसले परी हांव तुका वेंग मारता, आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो कोट सरूंक केदीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. जंय प्रितीमोग वसता D47, पान 70 आनी 5, D47, पेज 75. Zui pritimog posta, Tui devaci rasa. 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 Ekdai kelia licita, amka Jezu cia mogan, Jezu amce dados po, anu ani volte po.
कोरोना व्हायरस ही पिडे सुमयार देवाचे काकुतीक उलो. सोर पदवेदार आनी काकलूत सरा देवा, सोडून दिवंक तुजो हात मोठवो जालो ना. न्हय म्हूण तुजे कान आमचे मागणे आयकूंक भेरे जाले नात म्हूण तुवें आमकां भासायलाय. आमचे विनंतींक तूं चोत्राय दिताय म्हूण तुवें आमकां उक्तें केलाय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या देशांनी वेगीं पसरलेले कोरोना व्हायरस हे पिडेचे भिरांतीच्या चोपक्यान तुजी भुरगीं सांपडलेलीं आसात. तुजे उतराची पदवी पाठय आनी भिरांतीची आनी निराशेची तुफानां शांत कर. बापा, तुजी भुरगीं शांतीन आनी सुरक्षेन जिवचे खातीर ह्या आकांताचेर तूं अधिकार घे. आमकां पेकयता तो देव तूं. हे पिडेक सांपडलेल्यांक पेकय आनी तांच्या कुटुंबांक घोटाय दी. पिडेस तांचो इलाज करता ते वैजकी लोकांक धीर, राखण आनी उर्बा दी. मोर्नाचे तोणीर पावलेल्यांचेर तुजी कृपा आनी आलाशिरो आसूं आनी तांच्या आत्म्याक विसो मेळूं. पवित्र आत्म्या, ही पिडा नाश करपा खातीर एक वखद घडोवन हाडूंक अभ्यास करतात ते वैज्ञानिकांक तुजी जाणवाय आनी मार्गदर्शन दी. संवसाराच्या बऱ्या खातीर फावो तशी पावलां घेवंक सरकारी मनशां बसत आमी मागता. सोम्या जेजू, तुवें अशें सांगलाय म्हूण आमी उगडास धरता. ताचेर भावार थेवता ता दर एका मनशाचो नाश जायना जावं, पूण ताका सासणीक जिवीत मेळचे खातीर देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. तुज्या शिसा बरोबर आमी उलो मारता. आमकां वाटाय सायबा, आमी मोरता. ह्या आकांताक लागून तुज्या भुरग्यांचेर भिरांत आनी काळोख येवची न्हय, पूण तांची काळजां तुजे लागीं येवन दी आनी तुजे सोवें तांकां बोरवांचो मेळूं. जो जावन आसा आमचो आसरो सासणाच्या सासणाक. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमचे बापा, तुज्या भुरग्यांचेर मायमोगाची दिश्ट घाल. सर्गीच्या देण्यांनी तुवें आमकां बोल्लें, आदले पातकी जिवीत सांडून तुज्या भुरग्यांक सोंपता तसलें नवें जिवीत दवरूंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागता क्रिस्ता आमचे सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सोरपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. जेजूचे मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाचें गायन गावया. खुशाल काळजां F12 पान 91, F12 पेज 91. एकटायचे नामी वाढून घेतलो सोरो एका साळ्यान आमच्या देवा तुझ्या काही विमास गायलो. देवा मंदिरांतली आतां कुशाल काळजां देवाच्या दिवाय सोडून घरा